देवाक स्तुती, देवाक महिमा तो सदां काळ असो देव. ताची थंय आमची जिवीत आसा आनी ते जिवीत घेवन आमी चलता. हर एक दिसा हर एक वेळार आमी तेची जिवीत घेवन चलता. आमेन. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Thank you, Abba Father. Praise you, Abba Father. Love you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. Love you, Holy Spirit. Praise you, Holy Spirit. या वेळार मोगाच्या भाव भयणांनो आमचे दोन्ही हात वयर उबारून जिव्या देवाक आमी दिनवासुया. अन्य भाशेन ताची स्तुती आनी आराधना करूया. ओब्रिहीन तलामा शोकोरोन तेलेमे तोरो तिरामा ताराबा कारान तेलेवे अबित्र मात्र ओत्र मासी रमान तलामा शाखी अराबा तरामान तेले अबीर 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 शाबा बाबा बाबा. ओ हालेलुया. सामर्थ्य सामर्थ्य देवाचे सामर्थ्य आमच्या जोड ऐकल्याच्या भितर आसा. देवाचे सामर्थ्य आमकां आमच्या सांगात आसा. देखून आमी ह्या संवसारांत मोगाच्या भाव भयणांनो जिवी आसा. हर एका दिसा देवाची कृपा, देवाचे सामर्थ्य, देवाचो श्वास आमच्या जिवितांत जाता. कित्याक देवाचे उतर आमकां सांगता कृपा आनी सर हे जेजू क्रिस्ताव कृपा देवाची आमच्या सांगात आसा. देखून आमी ह्या संवसारांत जियेता. जुवांवाचो 15वा अध्याय आनी 8वी ओळ आमकां सांगता धोंग्यानो अशें इस्रायेलान तुमचे विशीं आदींच फुडें सांगून दवरला तें सारकें. हो लोक ओठांनी म्हाका वाखाणटा पूण तांचे काळीज म्हजेसून पयस आसा. तो म्हाका करता ती पुजा पोलकी. तो शिकयता ती शास्त्रां फकत मनशांनी गेल्लेले कायदे. मातेवाचो 15वा आनी 8वी ओळ. हो लोक ओठांनी म्हाका वाखाणटा पूण तांचे काळीज म्हजेसून पयस आसा. तो म्हाका करता ती पुजा पोलकी. तो शिकयता ती शास्त्रां फकत मनशांनी केल्ले कायदे. मोगाच्या भाव भयणांनो आमी नियाळ करूया देवाच्या उतरांत. खुद जेजू क्रिस्तान अशें म्हणटा की हो लोक ओठांनी म्हाका वाखाणटा पूण तांचे काळीज म्हजे लागसून पयस आसा. आमी हेरांचे पळोवचे आदी मोगाच्या भाव भयणांनो आमच्या जिविताचेर नजर मारल्या. आमी आमच्या ओठांनी देवाक वाखाणटा पूण खरेंच आमचे काळीज आमच्या देवा थंय आसा. वा आमी करता ती आराधना, स्तुती, देवाची सेवा, देवाची भक्ती पोलकी आसा. कित्याक हांव देवाचो मोग करता हो प्रश्न आमी आमकांच विचारूया. कित्याक आमच्या मोगान कितें भास्करपण आसा जावं आमकां देवा कडसून कितें मेवता म्हणून हांव देवाचे लागीं आसा. आयज देवान म्हज्या जिवितांत सगळें बरें तें केलां म्हणून हांव देवाचो मोग करता, देवाची स्तुती करता. हांव जें कितें मागता तें म्हाका म्हज्या जिवितांत मेवता म्हणून हांव देवाची वाखाणी करता. अशा आदारान मोगाच्या भाव भयणांनो आजुनूय आमचे काळीज देवा कडसून पयस आसा. जो खरोच देवाचो मोग करता आनी देव जाच्या काळजांत रावता तो खंयच्याय परिस्थितींत देवाक वाखाणटा. कित्याक ताका इम्पॉर्टंट आसा ताचो देव. ज्या देवान ताका रचला, घडला आनी सांबाळ्ळा आनी फुडेंय आमी हो संवसार काबार जाल्या उपरांत जाल्यार तो देवाचो खरो मोग करता आनी खरी देवाची पुजा करता, सेवा करता. कित्याक मोगाच्या भाव भयणांनो हो जिवितांत घडोवच्या पासत मोगाच्या भाव भयणांनो प्रश्न आमकांच विचारूया. खरोच हांव देवाचो मोग करता? खरोच देव काळजान आसा कितें? खरोच देव म्हज्या काळजान आसा कितें? देवाक आमी ह्या वेळार वाखाणुया, ताची आराधना करूया.
Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise the Lord. ज्या दिसा तू नाही तर दिसूच आमच्या सापासून आमेन. आणि ज्या दिसा तू आसा तर दीस आमच्या पासून हजारांनी लाखांनी Praise the Lord. जेजू क्रिस्त आमच्या जिवितांतलो खरो ताकद आसा. ते आमचे सामर्थ्य आसा आनी त्या सामर्थ्यान आमकां चलोवंक जाय. आमेन. हर एक दिसा तेजें सामर्थ्य घेवन आमकां चलोवंक जाय. कित्याक तो आसा देखून आमी आसा. Praise the Lord. आयच्या देवाचे उतर घेया काय Matthew chapter 15 verse 17 and 18. माथेवाचो 15वो विसून 17वी आनी 18वी. आनी थंय अशा भाशेन देवाचें उतर म्हणटा. तोंडान भितर वेता तितले पोटान पावता आनी मागीर भायर पडटा. पूण तुमी सजमनान कितें? पूण जें तोंडांतलें भायर सरता तें काळजांतल्यान येता आनी तेंच मनशाक मेळटा. आमेन. आतां हें उतर खेरीच भाशेन आमच्या जिवितान आमी जायते फावटी वाचता. तोंडान भितर वेता आनी आमकां मेळटा. म्हटल्यार कितें? तोंडान भितर सरता तें मनशाक न्याय करना, पूण तोंडांतलें भायर सरता तें मनशाक न्याय करता. पळयात ज्या वेळार आमी हें उतर वाचता तेच्या आदलें आमकां तेचें कित्याक जेजू क्रिस्तान अशें म्हणटा तें समजूंक जाय. मॅथ्यू चॅप्टर 15 वर्स आमी 10 लोकांक आपले सरशे एकठांय करून ताणें सांगलें, आयकात आनी सजमून घ्या.
तोंडान भितर येता तें मनशाक न्हय करिना, पूण तोंडांतले भायर सरता तेंच मनशाक न्हय करता. सो खंय फोकस पळयात जेजू क्रिस्ताचो खेचेर आसा. जो जेजू क्रिस्ताचो फोकस आसा तो हेचेर आसा, भायर सरता तें न्हय करता. आमेन. सगळीं जाणां म्हणून भायर सरता तेंच न्हय करता. सो न्हय करता थंय आमचें लक्ष अदीक आसूंक जाय. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. जे आमचो आत्मो म्हेळो करता थंय आमचो लक्ष आसूंक जाय. कित्याक तो येता त्या वेळार आमकां कुडी आत्म्या सवीत पवित्र आसूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळयात देवाचें उतर कितें म्हणटालें तेन्ना शिसांनी लागीं येवन म्हटलें. प्रेज द लॉर्ड. जायते फावटी शीस जेजू कितें सांगतालो तें सजमान आहलो. कित्याक तो ओपारी म्हणून येतालो आनी ते कोड वर्ड तांकां सजमान आसलें. कित्याक ते संवसारी मनीस आसले आनी जेजू हो आत्मीक मनीस आसलो, स्पिरिच्युअल. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. पळयात तेन्ना शिसांनी लागीं येवन म्हटलें, हें तुजें उतर आयकून फारिजेवांक अपमान जालो म्हूण जाणाय. कोण म्हणटा? शीस म्हणटा. हें जें कितें उतर तूं उलयलें ना जेजू गुरुजी, तें उतर तुवें उलयलें ना. तुका जाणा गुरुजी तें उतर उलयले उपरांत फारिजेवांक अपमान जाला. जेजून तांकां प्रतिपाद केलो, म्हज्या सर्गीच्या बापान लांगना ती झाडां एकान एक उमाडटलीं म्हणटा. आमेन. म्हटल्यार कितें? पळय बाबा, खंय जेजू क्रिस्त सांगतालो हांव जें उलयतां तेतून जिवीत आसा आनी तें जर जिवीत तांकां ना जाल्यार तें झाड वाडोवचें ना. आमेन. तें उमाडटलें म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. उमटून उडयतलें म्हटल्यार कितें? पळयात बाबा, झाड उमाडटा केन्ना? ज्या वेळार कितें तरी फ्लड येता, जावं कितें तरी एक वायट येता, त्या वेळार जमनीन हें झाड टिकोवन रावना, तें पडटा. हेचो अर्थ कितें? त्या झाडाची पानां जमनीर रुतूंक ना, ती झाड जमनीन सारकें पुरोंक ना, वा तेची पानां मजबूत घट जमनीन जावंक ना. प्रेज द लॉर्ड. आनी जेजू क्रिस्त हेंच सांगतालो, जें कोण हांव उलयतां तें उतर जर सजमाना जाल्यार तें झाड पडटलें. प्रेज द लॉर्ड. तेणी फारिजेवांका म्हणोंक नासलें, पूण जें कोण देवाचें उतर आयकनात ना तेंच्या पासून तें सांगतालो. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. पळय जेजू क्रिस्ताक फारिजेवांक सांगताक प्रॉब्लम नासलो. जेजू क्रिस्त फारिजेव करताले तेचे विशीं प्रॉब्लम आसलो. प्रेज द लॉर्ड. जेजू क्रिस्ताक धर्मदुतां विशीं प्रॉब्लम नासलो. जेजू क्रिस्ताक धर्मदूत जशें करताले तेचो प्रॉब्लम आसलो. कित्याक फारिजेव सादुकी धर्मशास्त्री जेजू क्रिस्त कित्याक तांकां रागार जातलो, कित्याक तेंची नफरत म्हणना. एका आमी नफरत म्हणूंक जायना, कित्याक तो देव आसा आनी तेणी हर एकल्याचो मोग केला. तेणी सादुकीचोय मोग केला, तेणी फारिजेवाचोय मोग केला, तेणी धर्मगुरूचो पासून मोग केला. प्रेज द लॉर्ड. तो फरक करना. पूण ताका कित्याक वायट दिसतालें जाणा? ताका वायट दिसतालें शास्त्र लेख तेंच्या तोंडान आसलो, देवाचें उतर तेंच्या तोंडान आसलें आनी देवाचें उतर तेंच्या तोंडान आसून पासून देवाच्या उतराक ते मोडना आसले. देखून तो म्हणटा, शास्त्रांनी शिकयलेले कायदे तुमी कशे ते पाळटा. तेंच्यांनी बायबल एक रुल्स केल्लो, एक नियम केल्लो आनी तो नियम फकत लोकां पासत आसलो न्हू तेंचे पासून. पूण देवाचें उतर जेजू क्रिस्त तें सजमानक सांगतालो, ते फारिजेवांका तें सांगतालो, हें हर एक उतर सगळ्यां पासून सेम आसा. फारिजेवां पासून सेम आसा, सादुकी पासून सेम आसा आनी धर्मगुरूं पासून सेम आसा आनी सगळ्या इस्रायल परचे पासूनय सेम आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून ताणें प्रतिपाद केलो, म्हज्या सर्गीच्या बापान लांगनान ती झाडां एकान एक उमटून उडयतलो वा उमाडटलें. प्रेज द लॉर्ड. म्हटल्यार ऑटोमॅटीक ते पडटले. कित्याक ते मजबूत ना आसा, ते देवाच्या उतरा प्रमाणे ना आसा. प्रेज द लॉर्ड. आनी उपरांत पळय 14वी लायन, जेजू क्रिस्त म्हणटा ताची गजाल सोडात, कुड्ड्यांक वाट दाखयतात तसले कुड्डे ते. कुड्ड्यांक वाट दाखयतात तसले कुड्डे ते. तर कुड्डो कुड्ड्याक वाट दाखयत जाल्यार दोनूय खणीत पडटले. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळयात हांव प्रेयरान आसलो, सो प्रेयराक गेलो थंय एका जे प्रेयरान हांव देवाचें उतर दितालो, देवाचें उतर तेच भाशेन सांगतालें थंय. जॉन चॅप्टर 1 वर्स 70.
समृद्ध मोइजेसा लागसून आयले आनी कृपा आनी सत जेजू क्रिस्ता लागून आयले. जायत्या लोकांनी आयज देवाची कृपा घेतल्या पूण जायत्या लोकांक देवाचें सत नाका. आमेन. सत म्हणून जायत्या लोकांनी देवाची कृपा घेतल्या, देवाची ग्रेस जाय, देवाची काकूच जाय, देव मोगा, देव काकूच सगळ्यांका जावो. जेजू जावो कित्याक? जेजू जावो काकूच सांग म्हणून, जेजू जावो मोगा म्हणून, जेजू जावो आमचे प्रेयर रिक्वेस्ट आयकूंक जाय म्हणून. पूण तेचो दुसरो भाग जावन आसा सत. सत कोणाक नाका. सत कोणाक नाका. सत ही खूब म्हत्वाचें आसा. जर तूं देवाच्या कृपेन भितर सरलाय तर सताक तुवें एक्सेप्ट करूंक जाय. कित्याक सता बगर तूं जेजू क्रिस्ताच्या जिवितान भितर सरोंक जाय. देवाची कृपेन तुका जेजू क्रिस्ताच्या लागीं हाडलो आनी जेजूचे सत ज्या वेळार सांगताय त्या वेळार तूं देव बापाशी परतून वयता. आमेन. पळय बायबल उतर कितें म्हणटा? बापान धाडल्या बगर कोणूच जेजू लागीं वचोंक जायना आनी जेजून दाखयल्या बगर कोणाकूच बाप दिश्टी पडना. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळय देवाचें उतर कितें सांगता तें 15वी लायन पळय. तेन्ना पेद्रून उलोवन म्हटलें, आमकां हे ओपारीची सजवणी दी. आमकां ह्या ओपारीची सजवण कित्याक हें तूं सांगताय तें आमच्या तकलेच्या भायर आसा, आमच्या बुद्धीच्या भायर आसा. 16 लायन पळय. जेजून जाप दिली, आजून पर्यंत तुमी गिन्यान नाशिल्ले म्हणून. म्हटल्यार तुमकां गिन्यान ना कितें? तोंडान भितर वेता तितलें पोटान पावता आनी मागीर भायर पडटा. हें तुमकां समजना कितें? 18 लायन. पूण जें तोंडांतलें भायर सरता तें काळजान थान येता आनी तें मनशाक मेळटा. परतून जेजू क्रिस्त फोकस काडटा कितें तर मनशाक मेळयतली वस्तू कितें आहा ती. प्रेज द लॉर्ड. 19 लायन पळय. तर मनशाक मेळयतली वस्तू जावन आसा वायट चिंतना, प्राणघातकेपण, पोजाडपण, परतवार, चोरयो, लटीक गवाय, निंदा काळजान तान भायर सरता. प्रेज द लॉर्ड. सो ह्यो मनशाक मेळयतात आनी ह्यो मनशाचो आत्मो एमखण करता. प्रेज द लॉर्ड. वायट चिंतना, प्राणघातकेपण, परतवार, पोजडपण, चोरयो, लटीक गवाय, निंदा काळजान थांब भायर सरता. प्रेज द लॉर्ड. पळय आमी देवाच्या उतरान वाडटा जाल्यार देवाच्या गुणांनी आमी वाडोवंक जाय. आमेन. आनी देवाच्या गुणान जर आमी वाडल्यार देवाच्या संपूर्ण आत्म्यानूय आमी भरोन रावंक जाय. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हे तिनूय वस्तू तुजे आनी म्हाज्या लायफान गरजेचे आहा. फकत जेजू म्हणून काम जायना, जेजूचे गूण आमकां घेवंक जाय. कित्याक कृपा देवा लागसून येता आनी सतूय देवा लागसून येता आनी तो देव म्हटल्यार जेजू क्रिस्त आसा. नियमशास्त्र देवान दिलें पूण कृपा आनी सत हे जेजू क्रिस्ता वरवीं आयला. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. कृपा आनी सत हे जेजू क्रिस्ता वरवीं आयला आनी आमी सतान वयर चलता. प्रेज द लॉर्ड. आयज आमचे लागीं कितें आसा? जायतीं जाणां म्हणटात, अरे ब्रदर तूं सांगताय तें आयकोंक आमकां बरें दिसता पूण पाळूंक आमकां जायना. कित्याक जाणा? सत आसा तें. सत पाळूंक खूब कठीण. पूण एक सांगून बाबा, आयज जरी सता सांगाताक कोण नसलो जाल्यार आयज ज्या वेळार सत जेच्या सांगाताक आसता तो विजयी आसा. आयज म्हज्या सांगाताक सत आसा आनी आमी विजयी आसा कित्याक आमी सताक घेवन चलता आनी हें सत तुमच्या जिवितान आमी डिक्लेअर करता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. सदांच मती करा. तोंडान भितर सरता तें मनशाक बरें करिना पूण तोंडांतलें भायर सरता तें मनशाक बरें करता. आमेन. थँक्यू जिजस हे दिसा पासून, ह्या वेळा पासून, हे तुज्या उतरान पासून, तुजी उतरां साश्णीक जिविताची जेका सजमता ती सोबीत कायेचें झाड जाता. म्हणजे झाडाची फळां येता कित्याक ती सोबीत कायेन फळां. हो पळयता ह्या वेळार वाडचो अनुग्रह वाडटा, सामर्थ्य वाडटा, देवाची ग्रेस सेम रावना आयच्या दिसांनी.